मुझ्या देवा तुका नमस्कार पुण्या रूपा लेऊनीस आसाय आधारा काळीत मुझे सगळे तुका कालचादा कित्याक नियाळ तुका सगळे सर्वता काळीत मुझे सगळे तुका कालचादा कित्याक नियाळ तुका सगळे सर्वता देखून आपूण साकून मार्कुस नुजो एकाच पुत्रा तुझ्या भावार्थी मुजो देव सांगता देसर भक्ती सत्मानता हे सत्ताचे उदार सतस्वर मानता देव सांगता तेसर भक्ती सत्मानता हे सदाचे उदार सतस्वर मानता कुसां लिपोन आसले एकच स्वयं देव हांगाय लिपोन आयतेस तुझे मोर्चा पुन्हा दोन्ही सदा पात्यंबुसादा आणि दुखे सोरा मागलेन्स मागता पुन्हा दोन्ही सदा पात्यंबुसादा आणि दुखे सोरा मागलेन्स मागता मोगाच्या भावांनो आणि भयणीनो एक घडी भर ह्या सक्रामेंतांतल्या सोम्यांक आमी पळोवया आमची दिश्ट ह्या उंड्या रुपार हजार त्या सोम्यांचेर आमी कंसोवया सांतिसिमा त्रिंदादीचो दुसरो जण सर्गी वैभव सांडून ह्या पातकी संवसाराक मनशाचें रूप घेवन आबल अस्कत बाळ जावन आयिल्लो आमचे सोडवण करच्याक कुर्साच्या मोरान तो सोंसलो पुनर्जिवान तो जालो सर्गार सोडलो आनी आमचे सांगात सदांच आसचे खातीर ह्या उंड्या रुपी तो हजार आसा देखून आमचो सोमी हांगासर ह्या उंड्या रुपान हजार आसा म्हळ्यार ताचो अर्थ आमचो कितलो तो मोग करता म्हणल्यार आसो
ह्या सांतिस्मा त्रिंदादीच्या दुसऱ्या जणां सांगाता सगळ्या सांतिस्मा त्रिंदादीक आमी नामान करया, आराधन करया, गावन गीत ये देवा बापा तूं सर्गींच्या. स्तुति तुका समयांजेजो आराधन तुका समयांजेजो छे छे तुका समयांजेजो हालेलुया 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 हालेलुया. आज आमी 2026व्या वर्साच्या क्रियेच्या दिसा आसा. निमाणो दीस थोडींच वरां उरल्यान आनी थोड्याच वरांनी थोड्याच घंट्यांनी हो सगळें वरस काबार जातलें आनी केदींच 2026वें वर्स आमी देखूंक शकचे ना. कोणूच आमच्या मदें परत हें 2026वें वर्स केदींच आमचे मुखार येवचें ना.
तातूंत आमी पाशार केले ते म्हयने, ते घंटे, ते मिनिटां, ते सेकुंडां केदींच आमकां परत मेळची नात. देखून देवान आमकां दिल्लें तें वर्तें वरास, वर्तें देणी, वर्तीं आशिर्वादां 2026 ह्या वर्साची काबार जावन गेली. नवें वर्स येतलें, परत नव्या वर्सांत आमी जियोंक आसा. परत तितलींच वरां, तितलेच घंटे, तितलींच सेकुंडां, तितलींच मिनिटां, तितलेच म्हयने आमकां मेळटात. देखून आज ह्या निमाण्या दिसा सांजू हांव पॉल दुसऱ्याच्या पुणशतांत ताच्या पांयां तळें आमकां फावो केला. देवाक आमी अर्गां दिवया. एक घडीभर 2026 वर्स ह्या वर्साक फाटीं या कशें जालां, कितें घडलां ह्या वर्सांत आमचे थंय. देवाक उपकार भोवडचे कितें पुणी आसा गी, देवान आमकां कितें म्हणी बरेंपण केलां गी, देवाचें आशिर्वादां आमच्या थंय आमच्या कुटुंबांत पडल्यांत गी, ह्या आमच्या वैयक्तीक जिवितांत देवान आशिर्वादां घाल्यांत गी, देवातान बरेंपण मेळ्ळां गी म्हणलें एक घडीभर आमी पळोवया. सांगातास देवाक आमी दुखयल्ल्यो जायत्यो घडी आसूंक पुरो, तशें उडास घडयां. जायते फावटी देवाच्या कुशेक आमी विरोध केला जावंक पुरो, देवाच्या उपादेसा विरोध केला जावंक पुरो, देवाक सांडलंत जावंक पुरो, देवूच नाका म्हणल्यार बोगापी आमचे थंय आयलां जावंक पुरो, देवाची गरज ना म्हणल्यार चिंतापी आमच्या मोतींत आयलां जावंक पुरो. जायतें आसा, ग्रेस्त आसा, इश्ट आसात, कुटाम आसा, आनी देवाची गरज कितें असलें जायतें चिंतना आमच्या जिणेंत आयल्यान जाल्यार, आमच्या मोतींत आयल्यान जाल्यार देवाक अर्गां दिवच्या पयलें आमच्या अनुपकारापणा खातीर देवाचें बक्षणें आमी मागया. तिच्या मोगा मैपासाच्या तुजे तावन पयस पावलां, पातका आदांत गला, गुण्या पुसून उडय. विशेव म्हाका लाबय, देवा काकुळतीच्या मोगा मैपासाच्या तुजे तावन पयस पावलां, पातका आदांत गला, गुण्या पुसून उडय. विशेव म्हाका लाबय. एका कुळतीच्या विस्तासा गोरा, काकुळ दाखय म्हाका. भद्रतेच्या पळवून पागोरा, होगळा महिमा तुका. सुकून गेल्ले परचे सारके वाटेक हाडले. पातका वाटो सांच्या तुझे वाटेन चलच्या, ती आत्मीगटा कृपा मज ससाय. देवा
काकुलतीच्या मोगा मैपासाच्या तुझे तांव पयस पावला पातका आदांत गला गुण्या पुसून उडय भिशेव म्हाका लाबो म्हजे बराबर सांगा सोम्या जेजू तुवें आमकां भोव मोलादीक वेळ दिल्लो मोलादीक वेळ दिल्लो तरी आमच्या आलसायेक लागून तरी आमच्या आसायेक लागून आमी भोव थोडो वांटो होगडायला आमी भोव थोडो वांटो वगडायला तशेंच तुका तुका आमी अपमान केला आमी अपमान केला वडपण चिंतलां पण चिंतला ह्या सर्वां खातीर ह्या सर्वांक खातीर आमी बक्षाने मागता आमी बक्षाने मागता आमची पातकां बोगस आमची पातकां बोगस आनी आमची काकुळट कर आनी आमची काकूत कर देवाक अर्गां दिवचो वेळ जायत्यो संगती आसात सोम्याक अर्गां दिवच्याक कित्याक एक वरस आमी करचिलां एक वरस फाटीं पळयलें जाल्यार एक घडीभर दोळे धांपले जाल्यार आमकां कळीत जाता देवान जर तर आमचे थंय आशिर्वादां बेसांवां दिवंक नातलीं वतूंक नातलीं तर आमी आज हांगासर आसते ना देखून देवाचो उपकार बावडया देवाक आमी अर्गां दिवया ताची स्तुती गावया ताका होगलाप दिवया तुमची जबाब अर्गान तुका सोम्या जेजू अर्गान तुका सोम्यान जेजू हो दीस आमकां फावो केल्ल्याक अर्गान तुका सोम्यान जेजू देवाचें उतार आयकुंचें देणें दिल्ल्या खातीर अर्गान तुका सोम्यान जिवीत दिवचें येवकारिस्तीक बलिदान आमकां दिल्ल्या खातीर अर्गान तुका सोम्यान जेजू बोळ दिवचें आत्मीक खाण आमकां फावो केल्ल्या खातीर अर्गान तुका सोम्यान जेजू सांगाता हाडचें मिसाचें बलिदान आमकां फावो केल्ल्या खातीर अर्गान तुका सोम्यान पवित्र आत्म्यान आमकां घट केल्ल्या खातीर अर्गान तुका सोम्यान जेजू पवित्र आत्म्याच्या सक्तीन आमकां भरल्या खातीर अर्गान तुका सोम्यान जेजू स्वताचो आत्मा पराक्लीत आमकां दिल्ल्या खातीर अर्गान तुका सोम्यान जेजू आमची मनां उजवाड आमचो सक्तेचो आत्मा तुमकां आमकां दिल्ल्या खातीर अर्गान तुका सोम्यान जेजू सदांच आमकां राखून वरच्या राखण बडव्यां खातीर अर्गान तुका सोम्यान आमची जेजू सर्गींची आवय आमकां सायबिणीक आमकां फावो केल्ल्या खातीर अर्गान तुका सोम्यान जेजू तिच्या गोपांत आमकां दवरल्या खातीर अर्गान तुका सोम्यान जेजू शारोतीन जावन तिका आमकां दिल्ल्या खातीर अर्गान तुका सोम्यान जेजू पवित्र सभेचे सांदे तुवें आमकां केल्ल्या खातीर अर्गान तुका सोम्यान जेजू पवित्र सभेचो वडील पापा फ्रांसिसाक आमकां दिल्ल्या खातीर अर्गान सोम्यान जेजू आमच्या दिएसचो वडील गवळी बाब पिटर पॉल सल्डानाक दिल्ल्या खातीर अर्गान तुका सोम्यान जेजू आमच्या विगार आनी सहाय्यक विगारां खातीर अर्गान तुका सोम्यान आमच्या जेजू आत्मीक गरजां सदांच स्पंदन करच्या पुणशताच्या दिरोक्तरा पासत अर्गान तुका सोम्यान जेजू देवान आमचे थंय इतलो दया दाखयल्या आमचो इतलो मोग केला आमच्या बऱ्याक हें सगळें ताणें आमकां दिलां देखून एका काळजाची एका मनाची जावन देवाची स्तुती आमी करया गीत आमी गावया तळयो पेटून गावया तुमच्या बगलेन आसा व्हडल्या बुकान गीत नंबर 21 पान नंबर 15 ताळयो पेटून गावया रसना वाडूया सगळ्या आमच्या सक्तेन गावया भक्तीची ती कीर्तना सगळ्या आमच्या सक्तेन गावया भक्तीची ती कीर्तना ताळयो पेटून गावया रसना वाडूया सगळ्या आमच्या सक्तेन गावया भक्तीची ती कीर्तना सगळ्या आमच्या सक्तेन गावया भक्तीची ती कीर्तना हालेलुया 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 हालेलुया
पातकातावन सुडका दिवं संसाराक आयलोलो 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 सर्गीचो तो दारवटो आमकां उक्तो केल्लोलो सर्गीचो तो दारवटो आमकां उक्तो केल्लोलो हालेलुया 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 ताळयो पेटोवन गावया रसना रातना वाडया सगळ्या आमच्या सत्यन गावया भक्तेची ती कीर्तना सगळ्या आमच्या सत्यन गावया भक्तेची ती कीर्तना हालेलुया 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 कीर्तनांत तो वासा कीर्तनांत तो ऐकता कीर्तनांनी तो असा कीर्तनांत तो ऐकता कीर्तनांत तो वासा कीर्तनांत तो ऐकता कीर्तनांत तो असा कीर्तनांत तो ऐकता पातका आमची बक्षिता इष्ट आमचो तो जाता पातका आमची बक्षिता इष्ट आमचो तो जाता हालेलुया 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 ताळयो पेटोवन गावया रसना रातना वाडया सगळ्या आमच्या सत्यन गावया भक्तेची ती कीर्तना सगळ्या आमच्या सत्यन गावया भक्तेची ती कीर्तना हालेलुया 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 अर्गान तुका सुम्यान जेजो अगलाप तुका सुम्यान जेजो स्तुती तुका सुम्यान जेजो आराधन तुका सुम्यान जेजो छय छय तुका सुम्यान जेजो हालेलुया 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 परत आमी अर्गान दिवंक जायते बाकी आसा नवे वर्स प्रारंभ जावच्या पयलीं आमच्या कुटुंबांचो उडास ज्या कुटुंबांत देवान आमचे तें वतल्या बरेपणांचो देण्यांचो आशिर्वादांचो उडास करया आमच्या फिरगजेंत देवान आमचे तें दिल्ल्या बरेपणांचो उडास करया देखून आमी अर्गान दिवया परत तुमचे जबाब अर्गान तुका सुम्यान जेजू आमच्या भोव अपुर्बेचें फिरगज कुटाम आमकां दिल्ल्या खातीर बरे सामर्थ्यवंत गुरकार आमकां फावो केल्ल्या खातीर फिरगज गवली परिशद आमकां दिल्ल्या खातीर वाड्याचे प्रतिनिधी समुदायाचे मुखेली आमकां दिल्ल्या खातीर विविध संघ संस्थां मरिफात फिरगज जिवाळ केल्ल्या खातीर भुरग्यांक भावार्थान वाडोवंक कुमक केल्ल्या खातीर क्रिस्ती शिक्षण शिकोवच्या शिक्षकांक आमकां दिल्ल्या खातीर बरी आवय बापूय आमकां दिल्ल्या खातीर उर्बेवंत तरणाटे मोगाळ भुरगीं आमकां फावो केल्ल्या खातीर समाधानाचें संतोशाचें कुटाम आमकां दिल्ल्या खातीर वावर करूंक शाती बॉल आनी
भलायकी आमकां दिल्ल्या खातीर अर्गां तुका सुमयान जेजू हे दोळ पर्यंत रानवरांतलें राखून व्हेल्ल्या खातीर अर्गां तुका सुमयान जेजू बरीं शेजारां आमकां फावो केल्ल्या खातीर अर्गां तुका सुमयान जेजू ह्या पूर्ण शेतांत आराधन करूंक आयच्या दिसा आमकां फावो केल्ल्या खातीर अर्गां तुका सुमयान जेजू पापा सांजू हांव पावल दुसऱ्याच्या विनवणेन आमची मागणी आयकल्ल्या खातीर अर्गां तुका सुमयान जेजू साबार तरांचें बरेंपण आमकां फावो केल्ल्या खातीर अर्गां तुका सुमयान जेजू आमच्या पिढे शिड्यांतलीं एकसुरपणांतलें राखून व्हेल्ल्या खातीर अर्गां तुका सुमयान जेजू आमचो भावार्थ तीर केल्ल्या खातीर अर्गां तुका सुमयान जेजू आमकां भरोशाचीं यात्रिकां केल्ल्या पासत अर्गां तुका सुमयान जेजू आमच्याच कसकी रितीन देवाक आमी अर्गां दिवया. सर्गी दळबड सांडून ह्या संवसाराक आयिल्ल्या सुम्यांक आमी अर्गां दिवन गीत गावया. अर्गां तुका सुम्या. अर्गां दिता तुका सुमया सगळ्या म्हज्या काळजा दिन वाशी म्हूण म्हजे उपकार तुजो बावड बोला व्हडा आनंदा अर्गां दिता तुका सुमया सगळ्या म्हज्या काळजा दळबार सांडून संवसारात आयलोय देखून अर्गां तुका सुमया कुर्सार मोरून म्हजी सोडवून केली देखून अर्गां तुका सुमया अर्गां दिता तुका सुमया सगळ्या म्हज्या काळजा दिन वाशी म्हूण म्हजे उपकार तुजो वावडो बोला व्हडा आनंदा अर्गां दिता तुका सुमया सगळ्या म्हज्या काळजा मासान तुझ्या म्हाका पुशीत केलाय देखून अर्गां तुका सुमया काळजान म्हज्या तुवें पिडार केलाय देखून अर्गां तुका सुमया अर्गां दिता तुका सुमया सगळ्या म्हज्या काळजा दिन वाशी म्हूण म्हजे उपकार तुजो बावडो बोला व्हडा आनंदा अर्गां दिता तुका सुमया सगळ्या म्हज्या काळजा अर्गां दिता तुका सुमया सगळ्या म्हज्या काळजा अर्गां दिता तुका सुमया सगळ्या म्हज्या काळजा अर्गां तुका सुमया जेजू
होगलाप तुका सुमयान जेजू आराधन तुका सुमयान जेजू वंदन तुका सुमयान जेजू जय जय तुका सुमयान जेजू हालेलुया 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 देवाचें उतर मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो 2 दारींचे तालवारी बरी म्हूण इजाया प्रवादी म्हणटा देखून आज देवाचें उतर आमी आयकूंक घेता आसतना देवूच आमचे लागीं उलयता ताचें उतर आयकुंच्याक आमी तयार जावया ताचें उतर आयकुंच्या पयलें किर्तन आमी गावया तुझे उतर जिविता जिविता वाट मोजी उसवाडयता धैर्य दिता बोळ दिता सदां बाळता जिवीत मोजे सुफळ करता उलय सौम्या साकोर तुझो सलय म्हाका जावन आसाय आसरो म्हजो उलय सौम्या उलय आयकाता साकोर तुझो सलय म्हाका जावन आसाय आसरो म्हजो दया करून उबी रावा देवाचें उतर आमी आयकुया सा लुका प्रमाणे जेजूची शुभ वार्ता आतां जेजू जेरुजलेमाक वचूंक म्हूण समारिया आनी गलिलिया प्रांताच्या गडी लागशिल्ल्यान समकतलो तो एका हळ्ळेंत रिगतना 10 जण कोडकार ताका मुखार मेळ्ळे पयस रावन व्हडल्या ताळ्यान बोब मारून ते म्हणाले जेजू मेस्त्री आमची काकुळट कर तांकां पळोवन जेजून म्हळें वसा आनी तुमकांच याजकांक दाखया वेतां वेतां ते नितळ जाले तांचे मदलो एकलो आपूण नितळ जाल्लो तें पळोवन व्हडल्या ताळ्यान देवाक वर्णीत फाटीं आयलो आनी जेजूच्या पांयां मुळांत सरपडून ताचो उपकार बावडूंक लागलो तो एक समारियागार जेजून ताका सवाल केलें 10 जण नितळ जाल्ले न्हय हेर 9 जण खंय आसात ह्या परगाव्या शिवाय फाटीं येवन देवाक वर्णितलो हेर कोणूच ना जालो काय उपरांत जेजून ताका म्हळें उठ आनी जी वाट धरून चल तुज्या भावार्थान तुका बरो केलो देवाचें उतर हें वाखणी तुका क्रिस्ता सुमयंत ही म्हज्या मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो एक घडी बरोवया वाचपाचो आमी नियाळ करया 10 जण कोडकारांची गत परिस्थिती कशी आसली त्या वेळार आमकां कळीत आसा सामाजीक बहिष्कृत जाल्ले तसले तांची सावळी पडची समेत अशुद्ध म्हूण लेखचे तसले समाजाची परिस्थिती आसली कोडकार कोड लागला म्हणून कळ्ळें तक्षण ताणें त्या गांवांत तावनूच भायर वचत जाय आसलें रानांत मळ्यांत गुड्यांनी दोंगरांनी हांगासर वस्ती करचें कुटुंबांक तो मेला समाजीक तो मेला तसले एका परिस्थितींत आसले 10 जण तांच्या कुटुंबांक सांडून कितलीं वर्सां जालीं कळीत नात कुटुंबांक आनी तांकां संबंद नातलो समाजीक आनी तांकां संबंद नातलो एकसुरपणान जियेवचें कोणूच तिंच्या की वर्तें जैल दुसरें ना म्हणटात
देखून एका मनशाक मनीस समाज जिवी संगता जी येता कुटाम जाय इश्ट जाय सैरीं दैरी जाय असलो संबंधांत मनीस जी येता आनी वाडता. ही पिडा कोडाची पिडा ह्या सगळ्यांत तांकां वेगळें करता मेकळें करता. पयस एकसुऱ्या जाग्यार मोर्नांक राखून रावचें तसलें जिवीत मोर्नांक राखून रावचें. केदला मोर्तां कळीत मेल्यारी वांचल्यारी प्रयोजन ना. कोणाक कोण सापणाक लेखी ना. मोर्न पळोवंक समेत कोण सेमचे ना. तसले परिस्थितींत आसले ते 10 जण जेजू विशांत भौशा आयकतात आनी धांवून येतात जेजू मुखार. पळया तांचे धैर्य तांचो भावार्थ. समाजेंत जावन बहिष्कृत जाल्ले तांकां फातर उडोवन मारल्यार कोणाक कोणी विचारिनात. तसले मनीस जेजू ते इतली पात्येनी ते दवरतात. जेजू ते इतलो भावार्थ ते दवरतात. जेजू खंडीत आपणाक गूण करीत म्हूण चिंतात देखून ते धांवून येतात. समाजाक ते लेखिनात. लोक आपणाक कितें सांगता आपणाक कितें करीत खंयचेंय तांच्या मोतीन वचना. तांच्या मोतीक एकच येता आमचो सोमी आमकां गूण करतलो आमी बरीं जातले आमी नितळ जातले. आनी ह्या भावार्थान ते आयिल्ले देखून जेजू म्हणटा वसा तुमीच तुमकां याजकांक दाखया. रिती रिवाजी प्रकार याजकांची सर्टिफिकेट घेवन तांणी समाजी भितर वसा जंय तांचे कोड नितळ जाला म्हणल्यार असो गुर्त जावन. जेजू तांकां गूण जाला म्हणना गूण करिना पूण वसा आनी याजकांक दाखया म्हणटा. तरी ह्या 10 जणांचो भावार्थ इतलो आसता की वेता 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 ते गूण जातात. सुमयान सांगिल्ल्या ते पाटी उलयनात. ह्या इतल्यान तिगी करचें म्हणून पाटी वचनात. बगार जेजून सांगिल्ल्या भाशेनच कोडकार याजकांक मेळोवंक येतात. वाटेर ते गूण जातात. तांकां भावार्थ आसलो धैर्य आसलें सुम्यांचेर पातयेनी आसली सक्कडी आसलें पूण 10 जाणां पैकी 9 जाणांक उपकारी मोन नातलें. देवाचो उपकार भोवरचें तें काळीज नातलें. एकल्याक मात्र तोय जुदेव न्हय आसलो सामार्येगार अणभवार्थी ह्या मनशाक मात्र उपकारी मोन आसलें देखून पाटी येता कुटुंबांत वस येता आसलें ताका त्या इतर 9 जाणां बरीं. ह्या दुसऱ्यांची समाजाची वस येता आसलें वचना. फाटीं सोम्यां चडशीं येता आनी सोम्यांच्या पांयांक पडोवन उपकार भोवरता अर्गान दिता. मोगाच्या भावा भयणीनो एका वर्सांत आमी आसां एक वर्साच्या आख्रेक आमी आसां. आमची पातकां म्हणली एक कोड आत्म्याची कोड देखून हर एक फावटी आमी पातळ केल्ल्या वेळार कितें जाता देवा तावन आमी पयस येता बहिष्कार जाता. देवाक पळोवंक आमी सकना. आमचो सगळो आत्मो त्या कोडाच्या पिडेन मेळो जावन आसता आनी ह्या मरीफात देवाक पळोवचें तें भाग आमी होगडायता. पूण मोगाच्या भावा भयणीन आमचें तें भावार्थ आसा. आमचो सोमी आमकां गूण करतलो म्हणलो तीर बरोसो भावार्थ सक्कडी आमकां आसा. देखून आमी घडये घडये कुमसार जाता तवळ कुमसार जाता पातकांची दूख धरता पक्षांनी मागता मिसाच्या बलिदानांत हजार जाता सक्कडी करता तरी एक उणें जाता जायते फावटी उणें जाता. उपकार भोवरचें विधान देवाचो उपकार भोवरचें हें संगत उणें जाता. एक काणी हांवें आयकल्ली. सर्गार एकलो मरण सर्गाक गेलो खंय. सर्गार ताणें पेद्रू गडे म्हळ्यार की म्हाका एक रावंड व्हरनोस सर्गार आनी अशें तो पेद्रून एका आंजाक धाडलो आनी म्हळ्यार हाका एक रावंड हाड. आनी तो येता आसतना एका कडेन मस्त आंज बडवे व्हडले कंपार्टमेंट आनी तो आंज बडवे एकदम तिशीं धांवतात येतात करतात वेतात बिजी देखून आनी विचारलें की काल इतले गालट हांगा फेस्तां बरीं आसा एका कडेन पुरसत नासतना. आनी त्या देवदूतान ह्या मनशाक म्हळें हांगासर लोकांची मागणी घेवची. देखून लोक मागणी करीत आसा विनवण्यो करीत आसात ती मागणी सैतावन हांगा हाडतात देखून इतली गर्दी हांगा.
तशें ताच्या उपरांत मुखार येता आसतना आनी एक घडये अशेंत त्याच रितीनंत गलाटो आंज बडी हांव फुरसत ना येतात धांवतात हांगा कितें आनी आंज बड्यान म्हळ्यार हांगासर जे कितें थंयसर मागलां ते सक्कड मागणी पाटी पावचे तांकां दिवचे मागले पाटी दिवचे कार्य हांगासर जाता देखून हांगासर इतली गोवजी जायती मागणी थंयसर आयल्यांत त्या मागण्या सरी जावन देव तांकां मजत करता तशें जालें आनीक मुखार येता आसतना आनी एक कसलें टेंट आसा आसोंग व्हडलें आसा पूण एक आंज बडो थंयसर बसला न्हीद घडटा ताका कामूंत ना आनी हांगा कित्याक कशें हें कितें म्हण विचारल्या वेळार तो म्हणटा हांगासर लोकांचे उपकारी म्हण देवाक व्हरच्या खातीर देवा थंय व्हरच्या खातीर एक आसा केला पूण जायते उणी येतात उपकारी म्हणा देवाचो उपकार व्हरची जाणां मस्त उणी आसात देखून हांगासर काम उणें म्हळ्यार काय हय मगाच्या भावा भयणीनो देवाचो उपकार भोवत्याक जायते पटी आमी पाटीन सरता देव अनउपकारी मनशां थंय भोव चड दूख पावता म्हळ्यार आयचे वांजेलाचें वासाप जेजूक भोव चड दुखलें जेजू म्हळ्यार आनी 9 जण खंय आसात आमी कितलेशे उपकार जोडता सोम्यांत हर एक दीस पळया सकाळीं तावन सांज पर्यंत आमची कुडीचे हर एक विश्व जर तर काम करता आमचें रगत पंप जाता काळीज उरता दोळे धांवतात तोंड उलयता सगळें कान आयकता हें सगळें जाता जाल्यार देवाची कृपा देवाच्या आदेशा शिवाय कितेंच घडना देखून देव ताच्या संपूर्ण मोगान आमकां हें सर करता आमच्या कुटुंबांत कितलीशीं अवघडांत आमकां निवड जाता कितलेशें बरेंपण लाभता कितलीशीं बेसांवां मेळटात सक्कड विसरून सांज जाता आसतना आमी आड पडटा बेड्डार सकाळीं उठ्ठा कितेंच घडोवना म्हणल्यार बरी कोणूच आमकां आदार ना म्हणल्यार बरी कित्याक आमी देवाचे उपकार देवान केल्लो उपकार आमी विसरता आनी देव ह्या मदीं पात भोव चड दुखता देखून ही एका तराची कोडाची पिडा आमी पयस करी जाय भावार्थ आमकां आसल्यार जर तर उपकारी म्हण आमचे थंय ना जाल्यार आमी त्या 9 कोडकारां भशेन देवा तावन सदांच पयस उरतले देखून आज ह्या निमाण्या वर्साच्या निमाण्या दिसा देवाक अर्गां दिवंक आमी आयल्या आनी देवाक आमी अर्गां दितलीं जायत्यो संगती विशयांत देवाचो उपकार आमी बावडलो आतां सांगात आमच्यो विनवणी सम्या मुखार आमी दवरया तुमची जबाब जावं दी सम्या आमचें मागणें आयक आमी मागता पोवी सभा चलोवन व्हरच्या पापा फ्रांसीस गवळी बाप आनी सर मुखेल्या पासून तुवें बांदून हाडली ही पोवी सभा सांबाळून व्हरूंक तांकां आदार दी म्हूण मागता आमच्या राष्ट्राच्या मुखेल्यांनी प्रजाप्रभुत्वाची मोलां उखलून धरून सर नागरिकांक तांचे हक्क आनी स्वातंत्र्य भोगूंक आदार दिशें कर म्हूण मागता आमचे फिरगज कुटाम तुका समर्पिता फिरगज याजक गुरकार मुखेल्यांक तूं राख आनी सांबाळ ह्या फिरगजेच्या बरेपणा खातीर वावरूंक तांकां फावो कर म्हणून मागता आमची कुटुंबां तुका समर्पिता सर आमची कुटुंबां मोगाची आनी माईपासाची मंदिरां कर बरवसो सांडी नासता तुज्या उतरांचेर पातयेवन चलोवंक तुमकां आदार दी म्हूण मागता आमचे मागणे आयक ह्या दिसांनी संवसाराच्या सबार कडेन झगडी लढाई गालाटो जावनूच आसा शांतीचो कुवार तूं आमकां आमच्या संवसारांत शांती आनी समाधान आसा कर म्हूण मागता आमचे मागणे आयक आमच्या कुटुंबांत आसल्या पिडेस्तां खातीर आमच्या फिरगजेंत आसल्या पिडेस्तां खातीर आमी मागया प्रत्येक जावन तांची पिडा सोंसणीकायेन सोसूंक आनी तांच्या पिडेन ती देव तांच्या सांगात आसा म्हळ्यार ते भोगप तांकां भोगून दी म्हणून आमी मागता आमचे मागणे आयक प्रायवंत जायते जण आमच्या फिरगजेंत आसात तांच्या ह्या प्रायेच्या उतर प्रायेच्या वेळार सोमी तांकां सांगात दिवन दी कुटुंबांचो मोग तांकां मेळोवन दी भुरग्यांक तावन आदार तांकां मेळोवन दी म्हणून आमी मागया आमचे मागणे आयक सर आमच्या भुरग्यां खातीर आमी मागया
तांणी तांच्या शिकपा सांगाता बळेपणान देवबिरांतीन आनी कुरपेन वाडा अशें सोमी तांकां आदार दिव म्हणून मागया. सोमी आमचे मागणे आयक. फुडार सोदून वेचासर आमच्या युवा जनां खातीर आमी मागया. जायते युवा जन काम नासतना कश्टोन आसात. जायते युवा जन मुखल्या फुडारा विशीं सपन येतात. तांकां समेस्तांक जेजू आदार दिवन दी, बळ दिवन दी, तांच्या फुडारा कुशीन चमकोवच्याक तांकां वाट दाखोवन दी म्हणून आमी मागया. सोमी आमचे मागणे आयक. ह्या दिसांनी लग्न संस्कारांत एकवटल्या जोड्यां पासत आमी मागया. नवें कुटुंब बांदूंक येतात. ह्या संदर्भात देव सदांच तांच्या सांगाता रावोवन दी, तांकां बेसांवांनी भरून दी म्हणून आमी मागया. सोमी आमचे मागणे आयक. आमकां जायत्या जाणांनी मागोवंक सांगलां तांच्या भलायके खातीर, तांच्या मिसावां खातीर, तांच्या जिणेच्या बरेपणा खातीर. जें कितें ताणें मागोवंक सांगलां देवाची कुशी तर सर तांकां फावो जावं दी म्हणून ह्या वेळार आमी मागया. सांगाता एक घडीभर मौनपणी आमच्या वैयक्तीक गरजां खातीर आमी मागया. आमी गीत गावया. तुमच्या ಬಗ್ಲಿನಸ್ಯ ಒಡ್ಲ ಬುಕಾನ್ ಗೀತ್ ನಂಬರ್ 71 ಪಾನ್ ನಂಬರ್ 38 ನಾನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವಾಗ. ನಾನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವಾಗ ನನ್ನ ಹತ್ತಿರವೇ ಇರುವವರೇ, ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಯೇಸುವೇ. ನಾನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವಾಗ ನನ್ನ ಹತ್ತಿರವೇ ಇರುವವರೇ, ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಯೇಸುವೇ. ಎಲ್ಲರೂ ನನ್ನ ಕೈ ಬಿಟ್ಟರು, ನೀವು ಕೈ ಬಿಡುವ ದೇವರಲ್ಲ. ಎಲ್ಲರೂ ನನ್ನ ಕೈ ಬಿಟ್ಟರು, ನೀವು ಕೈ ಬಿಡುವ ದೇವರಲ್ಲ. ಆರಾಧನೆ 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 ನಿಮಗೆ. ನಾನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವಾಗ ನನ್ನ ಹತ್ತಿರವೇ ಇರುವವರೇ, ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಯೇಸುವೇ. ನಾನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವಾಗ ನನ್ನ ಹತ್ತಿರವೇ ಇರುವವರೇ, ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಯೇಸುವೇ. ನಾನು ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡುವಾಗ ನನ್ನ ಜೊತೆಗಿದ್ದು ಕಾಯುವವರೇ, ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಯೇಸುವೇ. ನಾನು ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡುವಾಗ ನನ್ನ ಜೊತೆಗಿದ್ದು ಕಾಯುವವರೇ, ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಯೇಸುವೇ. ಮನಮರುಗುವ ದೇವರಂತೆ ನನ್ನ ಮನ್ನಿಸಿ ಕಾಪಾಡಯ್ಯ. ಮನಮರುಗುವ ದೇವರಂತೆ ನನ್ನ ಮನ್ನಿಸಿ ಕಾಪಾಡಯ್ಯ. ಆರಾಧನೆ 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 ನಿಮಗೆ.
ನಾನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವಾಗ ನನ್ನ ಹತ್ತಿರವೇ ಇರುವವರೇ ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಯೇಸುವೇ ನಾನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವಾಗ ನನ್ನ ಹತ್ತಿರವೇ ಇರುವವರೇ ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಯೇಸುವೇ ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಯೇಸುವೇ ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಯೇಸುವೇ सुमयांचो आशिर्वाद घेवच्याक आमी आतां दिंबे घालया. सुमी तसो आशिर्वाद आमचेर आमच्या कुटुंबांच्या सर सांद्यांचेर वचून दी. सुमयांचो आशिर्वाद पडोवन दी आमच्या पिडेस्त भावंडांचेर तांकां तांच्या पिडेंत सोंसणीकाय फावो करून दी. सुमयांचो आशिर्वाद पडोवन दी आमच्या भुरग्यांचेर युवा जनांचेर प्रायवंत आमच्या भावा भयणींचेर. सुमयांचो आशिर्वाद पडोवन दी आमच्या कुटुंबांच्या सांद्यांचेर तशेंच विविध तरान कश्टमच्या आमच्या भावा भयणींचेर. सुमी सगळ्यांक आपडोवन दी सगळ्यांचेर आशिर्वाद दिवन दी सगळ्यांक शांती समाधानान भरून दी म्हणून आमी मागया. गीत गावया येद्या व्हडा सक्रामेंताक. Voda sacramenta sășteană-man căruia purvileatea rupa botla novioriti adaria sălvon vecea ăstăt vișvia bavatace Oldivia Sășem Bapa Tășem Puta Ullasani Stutisa Podvi Maima Săsna E Castalia Ățita Tu Cadogai Cea Spirita Sămi navarta. Amen. प्रार्थुया. हे देवा विचित्र सक्रामेंता काल तुज्या कश्टांचो उडास तुवें आमकां सोडलाय. तुज्या सोडवण्यांचो फळ सदांच आमचे ते आमी बगी सारको तुज्या कुडीच्या आनी रक्ताच्या पवित्र मिस्तेरांक आमी मान करूंक आमकां दयेन फावो कर. जो जी येताय आनी राज करताय ससनांच्या ससना. आमेन.
Haideau băli becăm templăm tușa, Papa gărbaranța. La navorat să chivărni tam duca, Raia să som stracea. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्यांचे नावे. आमेन. आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसो. तुमचे सोबे आसो. आईच्या मिसाक तेसावा तांच्या तेसावां खातीर आमी ह्या पवित्र बलिदाना वेळार मागया. देवादीन हेलेन आयरीन डी अल्मेडा हांच्या खातीर मीस पेटयता. पीटर डी अल्मेडा सान सेबेस्टियान वाडो. दीप्ती डी सोजा भाग्यवंत कुर्सा वाडो अर्गां जावन मीस पेटयता. दिव्या सिक्वेरा भाग्यवंत कुर्सा वाडो अर्गां जावन मीस दिता. विक्टोरिया नोरोना बाळोक जेजू वाडो अर्गां जावन मीस दिता. देवादीन बेनेडिक्टा डी सोजा खातीर एवरेस्ट डी सोजा आनी कुटाम बेंदूर. देवादीन जॉन डी सोजा खातीर एवरेस्ट डी सोजा आनी कुटाम बेंदूर. देवादीन आरुण डी सोजा खातीर एवरेस्ट डी सोजा आनी कुटाम बेंदूर मीस पेटयतात. सांगातास मेबल रोडॉल्फ लुकस डी सोजा त्यांच्या 27 वर्सांच्या लग्ना जिविताक अर्गां जावन मीस दितात. चार्ल्स डी सोजा आनी कुटाम अर्गां दिता. सान फ्रांसीस सावेर फ्रांसीस पयलो वाडो. गरचाल मांक मीस दिता. नातल फर्नांडीस सांजुजे वाडो. एडविन फर्नांडीस सांजुजे वाडो त्या सवां खातीर मीस पेटयता. तशेंच फ्लोरिन डी सोजा तिच्या त्या सवां खातीर जेजूच्या पवित्र काळजा वाडो. ह्या सर त्या सवां खातीर देवाक आमी अर्गां दिवया. सांगात आसा आमची अर्गां आनी त्या सवां सोम्यांक आमी भेटोवन दिवया. आज आमी आनीकी नोतलांच्या फेस्ताच्या आस्तावार आसा. त्या संतोशांत आसा. जेजू मनीस जावन ह्या संवसाराक आयिल्लें भोव वर्तें घडीत आमी आचारान केलें आनी तो संतोश बोडव्यांनी आंज बोडव्यांनी सगळ्यान पसारलो तो आमी बघून आसा. त्याचो संतोशान हें पवित्र बलिदान आमी भेटोवया. आमचे पातकां वळखून घेवन पातकांची दूख धरया. सांगाता आमी म्हणया हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो सारून सांगता. मनांत चिंतून तोंडांत सारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत भाग्यवंत सदां संकार मोरये सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनाती करा म्हूण प्रार्थून मागता. सर पदवेदार देव आमची काकूत करूं. आमची पातकां भोगसून आमकां ससनांच्या जिविताक पावो. काकूत कर, सोमियां काकूत कर. क्रिस्ता काकूत कर, क्रिस्ता काकूत कर. सोमियां काकूत कर, सोमियां काकूत कर. महिमा देवा, महिमा देवा, महिमा देवा गुंजली आणि शांती त्याच्या इष्टा संसारी. सर्वेश्वरा देवा, सर्गीच्या राया, पदवेदार देवा बाबा आम्ही तुका नमस्कार करता. आम्ही तुका दिन वाजता. तुझ्या तोर वैभवा पासून आम्ही तुका वाकणता. सोम्या जेजू ख्रिस्ता
बापाच्या एकल्याच पुता सोमिया देवा देवाची शेळी तू संसाराचे पाप काढताय आमची पापूत तू बापाच्या उजव्याक बसलाय आमचे मागणे मानून घे कित्या पवित्र ज्ञान सांगादी देवा बापाचे महिमे जेसू ख्रिस्ता एकलोच तू पवित्र एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर प्रार्थुया सर पदवेदार आणि ससनांच्या देवा जेन्ना तुजो पूत मनशा सैंबान जल्मलो तेन्ना तुज्या देण्यान खरी भक्ती सुरू जाली आनी संपूर्ण एक पावली तो एकलोच सगळ्या मनशाकुळाचो सोडवणदार तो एकलोच मनशांक तुजें दैवीक जिवीत दिता ताचे वरवीं आमी समेस्तां तुज्या जिवितान भरपूर वांटो दी आमी मागता आमच्या समेत तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेत आनी राजवड चलयता ससनांच्या ससना जायते क्रिस्ता विरोध उठल्यात देखून हो शेवटीचो काळ म्हूण आमी समजून घेवयेत हे मनीस नीज जावन आमच्या पंगडाचे न्हय देखून आमचे तावन ते पयस सरल्यात आमच्या पंगडाचे ते जाल्ले जाल्यार आमचे सवेंस ते रावते आसले अशें तांचे मोदले कोणूच आमचे मोदले न्हय म्हूण स्पश्ट जाला पूण भाग्यवंतान तुमकां मागल्यान देखून सर संगतीची तुमकां समजणी मेळ्ळ्या तुमी सत ज्ञानांत देखून हांव तुमकां बरयतां म्हूण चिंती नाकात तुमकां ही समजणी आसा आनी सतत हांव फटके दीस उपजना म्हूण तुमी जाणात देखून हांव तुमकां बरयतां देवाचें उतार हें श्लोक सर्वेस्परा मुखार सर्ग उल्लासूं प्रितूम संतोसूं सर्वेस्परा मुखार सर्ग उल्लासूं प्रितूम संतोसूं सर्वेस्पराक एक नवें गीत गाया भूनिवास्यानो सर्वेस्पराक सदगीत गाया परमेश्वराक हरसिया ताचें नांव वाकना श्लोक सर्वेस्परा मुखार सर्ग उल्लासूं प्रितूम संतोसूं सर्ग सगळो आनंदू उल्लासूं अख्ख्यो संवसार गरजो दर्यो सागोर आनी तांतले सर्व फळ पिका सवें उल्लासूं बई बाटां संतोषान हालोवन दोलूं रुखा झाडांनी भरलेली रानवनां श्लोक सर्वेस्परा मुखार सर्ग उल्लासूं प्रितूम संतोसूं सगळी श्रेष्ठी उल्लासूं येता त्या सर्वेस्पराक वय येता तो प्रितुमेची मुनसुबी करच्याक सगळ्या संवसाराची सतान सोमेस्त जनांगाची नितीन तो जट्टी करतलो श्लोक सर्वेस्परा मुखार सर्ग उल्लासूं प्रितूम संतोसूं उद्गार Alleluia, 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 Alleluia.
शब्द मनीस जालो आनी आमचे मोदेंची येलो. आपणाक स्विकार करतल्या समेस्ता देवाची भुरगीं जावचें हक्क ताणें दिलें. हालेलुया 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 हालेलुया. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. जुवांव प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसुया. वेळा काळा पूर्वी शब्द आसलो. शब्द देवा सवे आसलो. शब्द देव जावन आसलो. वेळा काळा पूर्वीच तो देवा सवे आसलो आनी रचलेली खंयचीच वस्त ताचे बीन आयिल्ली ना. रचल्या हर एका वस्तून ताचे तावन जीव जोडलो आनी तो जीवच मनशा कुळाचो उजवाड जावंक पावलो. तो उजवाड काळो कांट प्रकाशता. ताका आटापूंक काळोखा निमती जालें ना. देवान धाडलो एक मनीस आसलो ताचें नांव जुवांव. हो मनीस साक्ष दिवंक आयिल्लो. आपणा मरिपात समेस्त आनी सतमनशाक उजवाडा विशयांत साक्ष दिवंक म्हूण तो आयिल्लो. उजवाड तो न्हय आसलो. उजवाडा विशयान साक्ष दिवंक म्हूण मात्र तो आयिल्लो. हर एका मनशाक उजवाड येतलो. खरो उजवाड संवसारी येमचो आसलो. तो संवसारांत आसलो पूण ताचेच मरिपात जाल्लो तो संवसार ताका वळखलो ना. तो आपल्या मदें आयलो आनी ताचेच परजेन ताका घेतलो ना. पूण आपणाक स्विकार केल्ल्या समेस्तांक म्हणजे आपल्या नांवांचेर विश्वास दवरतल्यांक देवाची भुरगीं जावचें हक्क ताणें दिलें. ती जल्मली न्हय रक्ता मांसा वरवीं वा कुडीच्या सैमीक वडणे वरवीं वा मनशाच्या कुशे वरवीं बगार देवा वरवीं. आनी शब्द मनीस जालो आनी आमचे मदें जियेलो. आनी कुरपेन आनी सतान भरलेली ताची महिमा आमी देखली. महिमा बापाच्या एकल्याच पुताक साहस जाल्ली. जुवांव ताचे विशयान रुजवा दिवन परगटलें. तो म्हजे उपरांत येता तरी म्हजे आदीं आसलो जाल्ल्यान तो म्हजे प्रास पयलें स्नान घेता म्हूण ताचे विशयांत हांवें सांगिल्लें तो होस. ताचे परिपूर्णते तावन आमकां सर्वांक कुरपे वयर कुरपा लाभल्या. कित्याक धर्मशास्त्र मोइजे मरिपात दिल्लें पूण कुरपा आनी सत जेजू क्रिस्ता मरिपात आयलें. कोणीय देवाक केदींच पळयल्लो ना पूण बापाच्या गोपांत आसा त्या ताच्या एकल्याच पुतान बापाची आमकां वळख करून दिल्या. देवाचें उतर हे वाखणी तुका क्रिस्ता. सुम्यान थंय म्हज्या मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो उत्पत्ती पुस्तकांत पयल्या अध्यायांत आमी वाचता देवान संवसार रचलो. 100 दीस काडले देवान संवसार रचूंक. हर एक पटी सृश्टी एक रस्ता आसतना म्हणटा सोबीत दिसलें बरें दिसलें. देवाक बरें दिसलें. परतून दुसऱ्या दिसा रचलें. देवाक तें बरें दिसलें. आकाश भुमी सूर्य चंद्र हे सगळें रस्ता आसतना देवाक सगळें बरें दिसलें. 7व्या दिसा देवान मनशाक रचलो. मनीस बरें दिसलें. मनशाक सारकी सांगातीन रचली आनी सोबीत तेका भुमी वैकुंठान दवरलो. सगळें बरें आसलें. कितेंच उणें नासलें. मनशांक जाय तितलें खावंक आसलें. खाण आसलें. बरें वारें आसलें आनी कितें जाय सगळें आसलें. देमसार येता पर्यंत. देमसार सैतान येता पर्यंत सगळें बरें आसलें. तांणी देवा पुरपुरूंक नासलें. देवा तांच्या रचने विशयान ताका कितेंच उणें म्हूण बगूंक नासलें. पूण सैतान येता आशा दाखयता. सैतान म्हणटा हें फळ खाया तें आडवरलें खावंक तें खाया तुमी देवा बरीं जातल्यात. एका तराची आशा मनशाक सैतानान दाखयली. मनशाक कितेंच उणें नासलें तरी पूण पळया आशा मनशाक दुराशा म्हणटा तें इतलें व्हरता इतलें पयस व्हरता गी देवा तांकां इतलें पयस व्हेलें गी देवान कितें आड व्हरलें तांणी केलें. देखून तांची आशा निराशा जाली. तांणी सपनेली सपनां पुरा पडलीं. तांणी देवा बरीं जाता म्हूण चिंतलें. तांचें
मनशाचें गण समेत देंवलें भुमी वाईंकडांत देवान तांकां भायर घालें पाताक संवसाराक आयलें पाताक कॅन्सरा बरी तें डबल न्ही 100 वांट्यांनी वाडटा देखून मनशाचीं पातकां इतलीं वाडलीं पुर्तुगाल धाडिचें पडलो संवसार सगळो नाश करी जाय पडलो परतून नवी रचना आयली मनीस जालो पूण परतून पाताक सडलें कितले पटीन देव संवसार नाश करतलो देखून देव संवसाराक सस्तांक सोडवण जोडूंक आशेता सक्कळ मनशा कुळाची सोडवण करूंक आशेता एकच वाट आसली ताच्या पुताक ह्या संवसाराक धाडचो आनी पूत देवाचो पूत मनीस जाता किरकोळ बाल जाता आनी ह्या संवसाराक येता कुर्साचें मरण आमकां सगळ्यां पातकांतली सोडयता संवसार पातकांत हांव सोडयता पातकाचे रूट म्हणटा हांव पातकाची पाळां आजुनूय आसात आजुनूय आमी पातकां करता पूण आमकां सोडवण दिवचो देव आसा सर्गीचें दार सस्तांक दामपुल्लें देवान सोम्यान तें उक्तें केलें पूण परत दामपी नाशें आमी हर प्रयत्न करी जाय देखून आज जो हांव आयच्या मांजलाच्या वाचपांत आमी पळयलें जो हांव आपुरबायेन उलयता देवाचो शब्द मनीस जालो मनीस जावन ह्या संवसाराक आयलो ताच्याच परजेन ताका वळखलो ना वळख मेळोंक ना सगळे आमी पळयता हांव जेजू जल्माल्लें तें घडीत सगळें आमकां कळीत आसा पळया जो देवानी तांच्या धर्मशास्त्रान बरोवन नितळ रितीन बरोवन आसलें क्लियर बरोवन आसलें प्रवाद्यांनी सांगून दिलें सगळें सारकें आसलें तरी पूण जुदेव लोक जेजूक वळखूंक शकले नात सगळ्या एका चरित्रेन भोवशा जेजूच्या साल्वासांवाच्या चरित्रेन एक भोव दुखाची गजाल ताचेच ताका वळखले नात देखून जो हांव तें सांगता ताच्याच लोकांनी ताका वळखले ना स्विकार केलें ना स्विकार केल्ल्यांक ताणें भुरगीं जावचें देवाचें भुरगीं जावचें हक्क दिलें आज मोगाच्या भावा भयणीनो क्रिस्मसाच्या ह्या संतोशांत आसा ह्या सुवाळ्यार आमी आसा भोव खुशी जाता संतोश जाता काळजांत हांव संतोश उमाळटा कित्याक आमचो सोमी मनीस जावन ह्या संवसाराक आयला आमची सोडवण करच्याक हो संतोश सदांच उरा जाय देखून 8 दीस आमी पळयता लितुर्जींत 8 दीस महिमा देवाक आसा आनी तेंत कशें क्रिस्मसा दिसा आसलें तेंच प्रार्थना सदावत आसात तशें म्हळ्यार सगळे 8 दीस क्रिस्मस सेलेब्रेशन आमी करूंक जाय तो संतोश भोगी जाय तो संतोश आमच्या काळजांत आसलो वांटी जाय कुस्वार वांटाव संतोशी वांटूंक सका जाय आमकां कळीत आसा जाय पिडेस्तांक भेट दिवन कश्टांतल्यांक आदारसून एकामेका विशयान बरें उलोवन संतोश वांटूंक साध्य आसा देवाचो पूत मनीस जाल्ले ती घडी आमी वांटी जाय देव मनीस जालो राग हाडूंक न्हय दुस्मानकाय हाडूंक न्हय म्हाका संतोश हाडूंक समाधान हाडूंक तें समाधान तो संतोश आमच्या काळजांत ताणें वंपला देखून क्रिस्मस भायर न्हय क्रिस्मस आमच्या काळजांत जर तर आमच्या काळजांत सोमी जल्मना गर्दनाच्या गोट्यान खंडीत जावन तो जल्मना गर्दनाच्या गोट्यान तो जल्मवना आसतना आमच्या काळजांत तो जल्मला सगळ्यांक सोम्यांचो संतोश वांटूंक आमकां साध्य जाता कित्याक आमचे हर एकल्यांचे काळीज गर्दनांचो गोठो जाता आनी त्या गर्दनाच्या गोट्यान जल्मल्ल्या सोम्यांचें तें समाधान हेरांक दिवंक आमकां साध्य जाता देखून मोगाच्या भावा भयणीनो क्रिस्मसाचो हो काळ आज आखेर करचो न्ही वर्साच्या 12 म्हयने 24 घंटे दिसाचे आमी तो वापरूंक जाय तो संतोश वंपूंक जाय तो समाधान दिवंक जाय एकामेका विशयान बरें उलोवंक जाय जायते फावटी आमी संतोश वगडायता एकामेका विशयान वायट उलयल्ल्यान बरें उलोवया वायट उलोवंक अवकाश आसल्यारय बरें उलोवया देखून संतोश पासारूंक सोम्यांचो आदार मागया आमेन. तुवें दिल्ल्या तेण्यानी सोम्या करसिता विस्नळ रंगळ उतरांनी तुका दिता संतोष पोरीत काळजांनी काण्णी येता
उल्हास करीत गितांनी भोपून ती दिता घे सोमिया मोगान तुंगे आम्ही दिवची काणी तुंगे आशीर्वाद कांदये तुंगे तिचे सोवे आमकां तुंगे घे सोमिया मोगान तुंगे आम्ही दिवची काणी तुंगे आशीर्वाद कांदये तुंगे तिचे सोवे आमकां तुंगे म्हज्या भावा भयणीनो म्हजें आनी तुमचें बलिदान सरपदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागा हे तुझ्या हातांतलें बलिदान आपल्या मानाक आनी महिमेक आमच्या नित्य प्रभूच्या सर्वस्व मानून घेव. देवा आमच्या मोगाळ बापा खरी भक्ती आनी शांती तूंच आमच्या काळजांनी उपजयताय. ह्या यज्ञा वरवीं तुका महिमेवंत देवा फावो तो मान आमी दिसो कर आनी ह्या पवित्र गुटांत वांटो घेवन विश्वासीपणान एका मनाची आनी एका काळजाची आमी जावंक निर्मी क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं तुमचे सोवे आसो आमची काळजां उबारुया. आमेन. सर्वेस्परात उबारता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. आमी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सरपदवेदार आनी सासनांच्या देवा सर्व काळे आनी सर्तय आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. तुजो अनंत शब्द मनीस जालो आनी आमच्या गिन्यानांच्या किरकोळ दोळ्या मुखार तुज्या महिमेचो प्रकाश फांकलो. मनशा रुपान दिसता देवाक वळखून आतां ना दिसत्या वस्तूंच्या मोगान पेटोवन वचूं आमचीं काळजां देखून आतां देवदूतां बराबर आनी सर्गींच्या चड दळबारां सांगाती तुज्या महिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता. सर्गानी संसार मला तुझ्या वैभवा सर्गी तुका सर्गी तुका सर्वेस्पराचे नावे बापा करोस तूं पवित्र आनी सगळी तुजी रचना तुका वाकनता कित्याक तुजें तावन जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता आमच्या सोम्या वरवीं पवित्र आत्म्याच्या सक्तेन सरजीव आनी पवित्रपण उपजता. उदें ती तावन आसतम ते पर्यंत तुका एक निर्मळ पेटवणी करच्याक एक आशा पड जातूं जमयत आसाय. देखून बापा कालतेपणी आमी हें मागणें करता तुका पेटोवच्याक आमी हाडल्यांत ती देणी त्याच पवित्र आत्म्या वरवीं तुज्या पुता आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रग जावच्याक तूं पवित्र कर. ताची साज्ञा पळोवन आमी हो संस्कार समारपता. तो पराधीन जालो ते राती ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेया आनी खाया ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. तेच पर्यंत जेवण जातस ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेया आनी हांतलें पियेया
ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सासनीक कराराचें हें रगात पातकांचें बॉक्साणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें हें म्हज्या उडासाक करा. बाबर्ता सोगूट परगटुया. बापा आमच्या सोडवणे पासो तुज्या पुतान सोंसलेल्या कश्टा मर्दनांचो ताच्या आनंद बरीत पुनर्जीवनपणांचो आनी सर्गार चडण्यांचो आमी भक्तीपणी उडास करता. तो परत येतलो म्हूण तुजी वाट पळोवन आसा. देखून आमी उपकारी काळजान हें जिवीत आनी पवित्रपण दिता तें बलिदान तुका समर्पिता. जे बलयेन आपल्या मर्दनान आमकां तुजी इश्टागात जोडल्या तीच बली आतां तुजी पवित्र सभा तुका भेटयता. तिचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल आनी तुज्या पुताचे कुडीन आनी रक्तान पोसताय तांकां ताच्या पवित्रत्म्यान भर आनी जेजू सवें एक कूड आनी एक आत्मो आमी जावंक निर्मी. तुका भेटयलेलें सासनीक दान तो आमकां करूं आनी अशें देवाचे माये भोव भाग्यवंत आमकार मोरयेच्या भाग्यवंत जुजेच्या भाग्यवंत धर्मदूतांच्या आनी वैभवी रक्त साक्षांच्या आनी समेस्त भक्तां सांगाता ते विंचून काडलेल्यांच्या दायजांत आमकां वांटो मेळो तांच्या विनवणेचो आदार आमकां निरंतरी मेळटलो म्हूण आमी विश्वास धरता. बापा हे बलये वरवीं आमकां तुजी इश्टागात मेळ्ळी. तिचे वरवीं सगळ्या संवसाराक शांती आनी तारण फावो कर म्हूण आमी मागता. तुज्या साकरा फ्रांसीस आमच्या भाग्यवंत बापाच्या पिटर पाऊल आमच्या गवळे बापाच्या सांगाता पवित्र सभेच्या समेस्त गवळ्यां आनी मणियारां बराबर तुज्या पुतान तुका जोडून घेतलेले सगळे पडजे सांगाती ह्या संवसारांत वारसा तुज्या पवित्र सभेक बाबार्थांत आनी प्रिती मोगांत तीर कर. तुज्या हुजीर तुवें एकठांय केल्ल्या ह्या तुज्या कुटुंबांची मागणी दयेन आयकून घे. कणवळ्या बापा संवसारांत शिंपडलेल्या तुज्या भुरग्यांक दया करून तुजे थंय एकठांय आमच्या मेल्ल्या भावा भयणींक आनी तुज्या इश्टागातीन ह्या संवसाराक अंतरलेल्या समेस्तांक माईक पासान तुज्या राजांत घे. थंय आमी तुजी महिमा बघून सस्तांक दादोश जातल्या म्हूण आमकां भरवसो आसा. क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं ताचे उद्देश सगळे बरे वस्तू तूं संवसाराक वांटून दिताय. त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगाता त्यास जेजू थंय पवित्रत्मेच्या एकपणान सरपदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासनांच्या ससना. आमच्या सोम्यांची आज्ञा मनांत धर ताणें शिकयल्लें प्रार्थन धैर्यान आमी म्हणया. आमच्या बापा तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमचे चुकलेल्या मुशीत तशें आमची पातकां बगस आनी आमकां ताळ्ळें पडोवन दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतले आमकां निवार. दया कर न्ही ह्या जिवितांत सवस्त काय आमकां दी. सर्गींचें भाग आनी आमच्या सोडवंतरा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरवशान त्रेकतेल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतीन सर पातकांतलीं सुटाय आनी सर आकांतांतलीं वाटाय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण त्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुज्या कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटांत सांबाळ. तुजी येत आनी राजवट चलयताय ससनांच्या ससनांक. सोम्यांची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं. एकामेका शांती दिया.
देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर देवाचे शिळे संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी ही देवाची शळे संसाराचे पाप काढता ती ह्या शळयेच्या जेवणाक आपयल्यान आमी सर्व सुभागी तुमी तुवें म्हजे भितर आमचे म्हाका पावना जे उतरान म्हाका भलायकी म्हाका ससनांच्या जिबेत Jesu संतोषान जमल्या स्वागत करून तुका राखून रावल्या ये वेगी ये तूं आमच्या बिडारां दवर आमकां सदां तुज्या गोपान सेव तुका जेसू संतोषान जमल्या स्वागत करून तुका राखून रावल्या ये वेगी येतो आमच्या बिडारां दवर आमकां सदां तुज्या गोपान जिविताचे कांत आत्म्याचे पोशण आत्मो आमचो भरताय दैवेची भोव तुझे कान सदां दी आमकां दैविक जीवन भर आमकां तुझे कान सदां दी आमकां दैविक जीवन भर आमकां सेव तुका जेजू संतोषान जमल्या स्वागत करून तुका राखून रावया ये वेगी येतो आमच्या बिडारां दवर आमकां सदां तुज्या गोपान सास्तीक दैवीक सप्तो संवसारांत आयलो मनशा कुळाक बरो जीव दिलोलो तुजे कान सदां दी आमकां दैवीक जीवन भर आमकां तुझे कान सदां दी आमकां दैवीक जीवन भर आमकां सेव तुका जेजू संतोषान जमल्या स्वागत करून तुका राखून रावल्या ये वेगी येतो आमच्या बिडारां दवर आमकां सदां तुज्या गोपान सर्वेस्पर आमच्या बापा तरा तरासो आदार दिवन तुज्या पडजेतून सांबाळटाय आनी चलयताय तर तुजे काकुलतीन आतांच्या ह्या फुडल्या वायटांक आमकां वकात मेळोवन दी ह्या परी ह्या सर्त्या जिविताच्या देण्यांचो गरजेचो आदार घेवन अदीक व्हडा विश्वासान सस्नांची देणी जोडूंक आमकां फुडें वसाशें कर आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन दुसऱ्या वंदितां सबोतीन तुका क्रिस्ता सारक्या होल्या गोळ्या दैवीक मोग शिकय तूं आमकां बागे वचोवप पाव दुसऱ्या वंदितां सबोतीन तुका क्रिस्ता सारक्या होल्या गोळ्या
प्रार्थुया सर्गींच्या बापा भाग्यवन जुआंव पॉल दुसऱ्याक तुवें आम्हा सर्वांक वर्तें देणें जावन दिलोय. तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताच्या मेटांनी समकोंक ताणें आमकां प्रेरीत केलें. ह्या पासत आमी तुका अर्गां दिता. ताणें पवित्र एवकारिस्ताचो मोग केल्ले परी आमी करूं आनी तो जियेल्ले परी आमी जियोंक तुजी कृपा आमकां दी. ताणें मोरयेचो मोग केलो तसो आमी करूंक आमकां सकत दी. बापा तांकां बक्षी म्हूण जेजून कुडसार दिल्लें बक्षाणें ताणें आपल्या जिवितांत पाळिल्ले परी आमी पाळूंक एकामेका बक्षून जियोंक आमकां कृपा लाभय. आमची कुटुंबां मोगाची सेवेची आनी एकवटाची मंदिरां जावन रोपीत करूंक आमकां बरें मोन दी. आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. अर्गां जावन बापा जुआंव पॉल दुसऱ्याक अर्गां भेटयल्यान बालशाची स्किन एलर्जी गूण जाल्ल्या खातीर एकल्यान अर्गां दिलां. एका चल्याचे नव्या कामांक ऑफर लेटर आयिल्ल्याक अर्गां दिल्यांत. एका चल्याक बरें काम फावो जाल्ल्या खातीर देवाक अर्गां दिल्यान. ह्या वर्सा केल्ल्या सर उपकारां पासत जुआंव पॉल दुसऱ्याच्या मजतीन मेळ्ळ्या खातीर देवाक अर्गां दिल्यान. सांज जुआंवच्या मजतीन भायर पडिल्लीं गोरवां मेळिल्ल्या पासती अर्गां भेटयल्यान. हांच्या सांगाता आमी देवाक अर्गां दिवया. सांज जुआंव पॉल दुसऱ्या संतांच्या मजतीन जायते बरेपण आमच्या कुटुंबांत मेळ्ळां, वैयक्तीक रितीन लाभलां. एक घडीभर मौनपणी अर्गां दिवया. प्रार्थुया भोव काकुलदारा बापा भाग्यवन जुआंव पॉल दुसऱ्याच्या देण्या पासत आनी ताच्या विनतीन आमकां लाभलेल्या सर उपकारां आनी बरेपणा पासत आमी तुका अर्गां दिता. तुजी दैवी काकुलत आमी वर्णिता. ताचे मरिपा तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताचो मोग आनी ताची गूण करचे सकत आमकां तुवें फावो केल्ल्याक आमी तुका दिन वाचता. ताचे परी बागेनपणान वाडोवन क्रिस्ताक साक्ष जावन जियोवच्याक आमकां बोल आनी कृपा दी म्हूण मागता क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. सांज जुआंव पॉल दुसऱ्या श्रेश्ठ गवळ्या ये भाग्यवन जुआंव पॉल दुसऱ्या पवित्र सभेच्या श्रेश्ठ गवळ्या देवान तुका विंचलो आनी क्रिस्ताच्या मोगान भरून लोकांच्या काळजांची दारां उगडून पवित्र सत्तेन भरलो. मोग सेवा आनी राज्य संधान तुज्या जिवितान पडजळ्ळें. देवाचे तुजो विश्वास तुवें आखेर पर्यंत सांबाळ्ळो. अशें तुज्या उतरान आनी देखीन तूं सर्वांक आदर्श जालोय. आमच्या मोगान भरून बरो गवळी कसो आमची भेट करून तूं मंगळुराक आयलोय. आज आमी तुजी भक्तिका आमची कालती मागणी घेवन तुजे मुखार येता. क्रिस्ता सारकी जिणी जियोंक आमकां कुमो कर. तुजे भाग्यवंत जिणी आमच्या जिविताक प्रेरण जावं. आमी सदांच कुडसायल्ल्या जेजू थंय आमची दिश्ट उबारूंक आनी जिविताचे कश्ट कापेटोवंक आमकां शिकय. ते जावन आमी मागचे. घरांत मोतीक समाधान मेळच्या खातीर त्या गाजांनी त्या सांगल्यान एका भुरग्यान सुडाळेन उलोवच्या खातीर एक त्या सांव आसा. एका कुटुंबांक ग्रीन कार्ड मेळोवंक पांयांच्या गांठीची दूख आनी उलोवप गूण जावच्या खातीर त्या गाजांनी त्या सांगल्यान बरी भलायकी मेळोवंक दोगा जाणांनी त्या सांगलां. एग्रीगोल्डांतले पयशे पाटी मेळोवंक एक त्या सांव आसा. एकल्याक बरो जिनेस सांगाती मेळच्या खातीर दोगा जाणांनी त्या सांगल्यान. एका स्त्रियेचे ब्रेस्ट कॅन्सर गूण जावच्या खातीर मागोवंक सांगलां. एकल्या परिक्षेंत 90% फलितांश फावो जावन दी म्हणून दोगा जाणांनी त्या सांगल्यान. 10व्या क्लासीच्या परिक्षेक बरी तयारी करच्या खातीर बरी मोत मेळच्या खातीर दोगा जाणांनी त्या सांग दिल्यान. केस जडचे रावोवंक दुवेक बरी सैरीक मेळोवंक एक त्या सांव आसा. पयशे पाटी मेळोवंक
त्या कारणांत हांव पयशे फाटीं मेळच्या खातीर एक त्या सांव आसा कश्टा अणवरात हांव राखचे पासत त्या सांव घाला हांचे सांगता आमची त्या सांवा सांजू हांव पॉल दुसऱ्या मरिपात देवाक आमी भेटोवन दिवया आमच्यो गरजो आमच्यो विनत्यो आमची मागणी एक घडीभर दोळे धांपून सुम्यांक आमी भेटोवन दिवया. तूं आमकां पाव येवकारिस्ताचो आमकां करो मोग शिकय आनी मोदेची देख घेवंक आमकां ससाय दी. शक्ती एक दीस मरियम सर भक्तां संगी सगळींच्या राजान तुजे बराबर बापाक आनी पुताक पवित्र आत्म्या वागून आमकां पावोस जावं. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी कुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपतो त्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पदकां मगस आनी आमकां ताळ्ळें पडूं दिनाका पूण वायटांतली नमान मुरये कुरपेन बुरले समी तुजे सांगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल जे कुशीचें जेजू ती मोदये दबाचे मय आमोपयांक ते विनदी कर आतां आनी आमच्या मरणाचे महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक सादीन दुसात आनी सदां सर्वदा सुमयेंचे नावी आमचो आदार आनी रसला सर्गांनी सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं. प्रार्थुया सर्गींच्या बापा तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता मरिपात सर तरांच्या पिडेस्तांक कश्टांत दुखांत आनी अडचण्यांत संपडलेल्यांक तुवें मोवाळाय दाखयली आनी तांकां गूण केली. तेच परी तुजो सेवाक भाग्यवंत जुआंव पॉल दुसऱ्यान आपल्या भाग्यवंत जिणे मुखांत्र तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताचो मोग तुज्या परजेन भोगूंक आनी भावार्थांत जियोंक प्रेरण दिलें. ताचे विनवणेन आमचो भावार्थ वाडय आनी आमची पिडा गूण कर. आमच्या कुडीक आनी आत्म्याक भलायकी दी. कश्टांतलें विघ्नांतलें आनी अनवरांतलें आमकां निवार. आमच्यो सर विनवण्यो आमी तुजे मुखार दवरता. तुजी कुशी वयर तर ते आमकां फावो कर म्हणून मागता जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. भाग्यवंत जुआंव पॉल दुसऱ्याच्या नोवेनांच्या दिसा आमी ताका मान करता. ताची महिमा आनी संतोश देवा तावन येता. तोच देव तुमकां सदां आपलो आशिर्वाद दिवं. भाग्यवंत जुआंव पॉल दुसऱ्याच्या मागण्यान सर वायटांतली तुमी सुटो ताची देख घेवन आनी खरेपणी जेजूचो पाटलाव करून सेवे साकरेची मनशां जावंक तुमकां गटाय मेळो. आल्तारीचो मान ताका फावो जालो म्हूण सगळी पवी सभा संतोश भरीत आसा. ताच्या देखीन शांतीपणाची जिणी जियोंक तुमकां प्रेरण मेळो आनी एक दीस त्याच सर्गींच्या आमच्या बापाच्या घरांत सास्तीक संतोष भोगूंक तुमी पावो. आनी सर पदवेदार देवाचो आनी पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचेर देवो आनी तुमचे सवें आसूं. आज मोर्दम दिल्ल्यांक तशेंच जेवण दिल्ल्यांक वातीवणचे जेवण दिलां. देवादीन डेविड रोजारियो सिसिलिया डिसोजा तांच्या खातीर रिचर्ड आनी डायना डिसोजा सान फ्रांसीस दुसरो वाडो. मोर्दोम देवादीन हेलेन आयरीन डी अल्मेडन दीप्ती डिसोजा दिव्या सिक्वेरा विक्टोरिया नोरोना एवरेस्ट डिसोजा आनी कुटाम चार्ल्स डिसोजा आनी कुटाम मेबल रुडॉल्फ लुकस डिसोजा. उबे रावया. जेवणांचेर आशिर्वाद सर्गींच्या भोव मोगाळ बापा आमी तुका अर्गां दिता. आयच्या दिसा खातीर सोबीत दीस आमकां फावो केलाय. वर्साचो 11 दीस आनी आयच्या दिसा हांगासर येवन आमच्या पात्रोणा सांजू पॉल दुसऱ्याच्या पांयां तळा मागोवंक बेसांवां घेवंक तुवें आमकां योग्य केल्ल्या खातीर आमी तुका अर्गां दिता. आयचो दीस बऱ्या रितीन सांबाळून व्हरूंक तुज्या मरिपात बेसांवां जोडून घेवच्याक आमच्या कुटुंबांचेर आमच्या भुरग्या बाळांचेर आमच्या फिरगजेचेर मागोवंक तुवें आमकां कुमक केल्ल्या खातीर आमी तुका अर्गां दिता आसतना आज हांगासर तयार केल्या जेवणांचेर तुजो आशिर्वाद घाल म्हणून आमी मागता. हें जेवण सेमच्या मातसो मेस्तांक तुजो आदार करपा लाभय. हें जेवण दान दिल्ल्यांचेर तांच्या कुटुंबांचेर तुजो आशिर्वाद घाल. हें जेवण आमी सेवता आसतना आमचो मदलो मोग सडोवन दी. दुस्मानकाय पयस वचोन दी. एकामेका भोगसून जियोवचें बरें म्हूण आमकां लाभोवन दी.
आम्ही मागता तुझ्या पुता आमच्या सुम्या मरिपात आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नाम पवित्र जावं, तुझे राज आमकां तुझी कुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षिता तशें आमची पातकां बोगस आनी आमकां ताल्ल्यान पडोवन दिनाका पूण वायटांतली आमकां निवार. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्यांचे नांवी. आमचो भाग्यवान जुवां पाव दुसरो दैवीक आपुलकीचो भक्त तो भाग्यवान जुवां पाव आमचो भोगसाण्याचो शांतीचो दूत आमचो भाग्यवान जुवां पाव दुसरो दैवीक आपुलकीचो भक्त तो भाग्यवान जुवां पाव आमचो. नमन नमन तुका नमन नमन तुका दैवीक भक्ता आमच्या संता शांतीच्या कुंभरा. नमन नमन तुका नमन नमन तुका दैवीक भक्ता आमच्या संता शांतीच्या कुंभरा. राजी संदान मोक्षेवा तुझो परसळ पाटलावदा क्रिस्ता सोतून बळवो ओबी सपेसो राय कुबर भाग्यवान जुवां पाव दुसरो. राजी संदान मोक्षेवा तुझो परसळ पाटलावदा क्रिस्ता सोतून बळवो Peso rai kubur भाग्यवान जुवां पाव दुसरो. नमन नमन तुका नमन नमन तुका दैवीक भक्ता आमच्या संता शांतीच्या कुंभरा. नमन नमन तुका नमन नमन तुका दैवीक भक्ता आमच्या संता शांतीच्या कुंभरा. मुघल त्रासोवे मुघल मरी आशीर्वाद देवांका भाग्यवान जुवां पाव दुसऱ्या भाग्यवान कसोचे करवे वर आमकां आमचे देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवे.